Sirach, chapter 22. आळशी. एक आळशी मनीस घाणीन बोल्लोलो एक फातर कसो. ताच्या अदृश्टाक लोक शेबोई घालतात. एक बेकार मनीस एक शाण्याची रास कशी, एक शेणाची रास कशी. ताका हात लायता तो रोकडोच आपलो हात फापोडता. पारपोळ भुरगीं. एका शिस्त नासलेल्या भुरग्याचो बापूय जावप म्हणल्यार एक ओकमान, आनी तसले एके चलयेचो बापूय जावप म्हणल्यार लुस्कोण. एके चतूर धुवेक घरकार फावो जाता, पूण एक लॉज नासलोली धूव बापायक दूख हाडटा. एक लॉज नासलोली धूव आवयक आनी बापायक लोजेक घालता, आनी दोगांय तिका पयस कोत्तलीं. खंयच्याय वेळार देखीक उलोवप म्हणल्यार मोन्नाक वाजयतल्या संगिता भाशेन. पूण देखीत खास्त लावप आनी चुकीची दुरुस्ती करप सगळ्याच वेळार जाणवायेचें. जाणवाय आनी पिशेपण. एका पिश्याक शिकोवप म्हणल्यार एक फुंटलोली मोडकी घोमान नव्यान दसयलोल्या पोरी. वो एका न्हिदेंत भरमेतल्या बेबद्याक उठयतल्या पोरी. वो तूं एका न्हिदेच्या भरमेंत आसलोल्या मनशा लागीं उलयतल्या भाशेन. तूं उलोवन सोंपल्या उपरांत तो पिसो तुका विचारतलो, तूं कितें सांगतालो? तूं मेलोल्यां खातीर दुखां गळय. तांच्या जिवितांतलो उजवाड पालवलो देखून तशेंच पिश्यां खातीरूय रडोंक फावो. तांचें गिन्यान सांडलां देखून मेलोल्यां खातीरचें दूख 7 दीस तोखता, पूण पिश्यांक आनी देवाक वळखो नासलोल्यांचें रडणें जिवितांतले सगळे दीस मेरेन उरता. चक्रमा कडेन उलोवन तुजें उतर वगडाय नाका, आनी एका एंड्या फुड्यान वचो नाका. ताचे चत्राय दवर, ना तर तूं त्रासांत पडटलोय आनी ताच्या बराबर रावून तूं मेळ्ळो जातलोय. ताच्या सोशिलो पयस रावल्यार तुका मोनाची शांती मेळटली, आनी ताच्या पिशेपणान तूं बेजार जावचो ना. तसले मनीस शिश्या परस अदीक जोड वजें आनी पिश्याचें नांव पिसो न्हय जाल्यार आनीक कितें. एका बोंदेर मनशाक सोंसलोल्या परस एक मिठाचें रेंवेचें आनी लोखणाचें वजें सोंसप सोंपें. एक लांकडाची पाटी एके इमारतींत सारकी रोमयल्या जाल्यार तिका एके भूंय कांपीच्यान आलोवंक जायना. तेच परी एका मनशान आपलें गिन्यान वापरून आनी बरे तरेन फाटलें फुडलें नियाळ्ळ्या उपरांत पावळ मारल्यार आकांताचो वेळ येता तेन्ना तो केन्नाच आलचो ना. खरेपणी आनी हुशारकायेन चिंता तें मोन बरे भाशेन सुनगायलोलें, एके ओखंड वोंती भाशेन. सुनगायलोले एके ओखंड वोंती भाशेन. एके वोंतीर दवरलेले धाकटुले फातर वारो मारता त्या वेळार थंय उरचे नात. तशेंच आपलें स्वताचें चिंतूंक भेटयल्या पिश्याचें काळीज भिरांतीच्या वेळार तोपचें ना. इश्टागत. दोळ्याक कितें तोपलें जाल्यार दुखां येतलीं. काळजाक दुखयलें जाल्यार ताची भावना समजतली. सुकण्यांचेर फातर मारल्यार तीं भिवन उडून वेतलीं. इश्टाची निंदा केल्यार इश्टागत कबार जातली. तुज्या इश्टा लागीं तूं झगडलोय जाल्यार निराशी जायनाका. ताका परतून हाडूंक उपाय आसा. तुज्या इश्टा लागीं तूं खोरायेन झगडलोय तर
भियेनाका, तुका संधान करपाक उपाय आसा. पूण तुवें तर ताका अपमान केलो, ताका बोडायो सांगल्यो वो ताच्यो गूट फोडलो वो त्या गुटाचो विस्वासघात केलो आनी ताका फाटल्यांतल्यान सुरी मारली, तर खंयचोय इश्ट तुका पयस जातलो. तुजो शेजारी गरीब आसता तेन्ना तूं ताचो विस्वास जिखून घे. तो येसस्वी जाता तेन्ना तुज्यान ताच्या धादोसपणान वांटो घेवपाक जातलो. ताचेर वायट वेळ येता तेन्ना तूं ताचे बरोबर राव. ताच्या बऱ्या नशिबाच्या दिसांनी तुका जाय त्या वेळार तुज्यान तातूंत वांटो घेवंक जातलो. जे भाशेन उज्या आदी वाफ आनी धुंवर येता, तेच भाशेन रगत बोंबाळा आदी ओकमान येतात. म्हज्या इश्टाची राखण करपाक हांव केन्नाच लजचो ना आनी ताच्या गरजेच्या वेळार हांव कुशीन सोदचो ना. आनी ताच्या खातीर म्हाका खूब त्रास जाले जाल्यार ती खबर खोळटा तितलेय जाण ताचे विशीं चतूर रावतले. चोत्राय, हांव पातकांत पडोन आसतना वाटोवंक आनी म्हजे स्वताचे जिबेन म्हजें निसणटण करिना जावंक. म्हज्या तोंडाचेर कोण ताबो दवरतलो आनी खरेपणी संपूर्णायेन म्हजें ओंठ बंद कोत्तलो. देवाचें उतर हें.